मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी आसात सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावा, मस्त मजेत रावात आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी। तर आज न्ही शुक्रार, काल थर्सडे जालो, आज शुक्रार। दनपारची न्ही 11 जाल्या, दनपारच म्हणटा। भायर वत आणि गरमी पळयली न्ही जाल्यार दनपारच ती। तर 11 जाल्या आता आणि एज युजल जी कितें घरची कामां एंड ऑल आसता पळय ती सगळी जाल्ली आसा। डेलीचीच कामां, तीच रुटीन कामां जी आसता पळय न्ही, सकाळी उठ, झाडू मार, ब्रेकफास्ट रेडी कर, मॉप मार, आयदनां धुव, च्या पिल्ली की, सो तेच सगळे काम आसता डेली आनी तेच तुमकां काम कितें दाखोव अशें म्हणून न्ही मॉर्निंग रुटीन आसा पळय न्हू, म्हळ्यार सकाळचें जें कितें आसता पळय तें शूट करना आनी मोस्टली कितें जाता जाणा, गडबड चालू आसता म्हाजी। म्हटल्यार सकाळ फुडें उठले की ना बेगीन झाडू मार, ब्रेकफास्ट रेडी कर, हेका च्या करून दी, मागीर हेगेली वचपाची गडबड आसता। सो तेका लागून न्ही चडशी शूट करपाक वचना, बट रिक्वेस्टेड व्हिडिओ आसा, म्हटल्यार म्हाजो डेली रुटीन आसा पळय न्हू तो शेअर कर अशें म्हणून करतले। तो बी व्हिडिओ बेगीन येतलो आनी ह्या दिसांनी न्ही ट्राय करतले की तो बी व्हिडिओ शूट करून तुमकां दाखोवपाचो असो म्हणून। तर आतां न्ही 11 जाल्या, सकाळची सगळी जी कितें कामां आसता पळय मॉर्निंग रुटीनाची ती जाल्लें आसा आनी आतां टायम जाल्लो आसा पेट पुजा तयारीचो, म्हटल्यार लंच जें आसा पळय न्हू तें रेडी करपाचो टायम जाल्लो आसा। आतां जेवणाची तयारी करपाक जाय। तर आयज न्ही शुक्रार, नॉन व्हेज डे, बट आयज म्हजे कडेन एक रेसिपी आहा तुमच्या वांगडा शेअर करपाची। रेसिपी इन सेन्स तुमी म्हणटली आतां शुक्राराक आनी व्हेज रेसिपी कसली शेअर करता काय म्हणून। तर रेसिपी इन सेन्स पयर हांव हांगा गेल्लें न्ही ट्यूसडेक गेल्लें मडगांव, तो तुमच्या वांगडा व्हिडिओ हांवें शेअर केला, तुमी पळयलाच आसतलो। तर मडगांवच्यान येता आसतना हांवें बिबे हाडल्या, तुमकां दाखयलेच आसतलें हांवें, आय थिंक दाखोवना, सांगलेलें तुमकां हांवें घेतल्या म्हणून। तर ते बिबे आसा हाडलेले, तर म्हटलं ते आसा फ्रिजान न्ही, तर तेचे न्ही आमी तोंडाक करया म्हणून, जे आमी बिब्यांच्या तोंडाक म्हणटा पळय न्हू तें करया अशें म्हणून। तर करताच न्ही रेसिपी बी तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हटलें। आनी तो जो मडगांव गेल्लो पळय न्हू, तर काल हांवें व्हिडिओ अपलोड केला, तर तेचेर बी न्ही कमेंट आसा की तुवें बिबे हाडल्या पळय न्हू तेची रेसिपी दाखय, म्हणल्यार स्पेसिफीक मेन्शन केला की बिब्याच्या तोंडाक दाखय म्हणून रेसिपी। तर आयज करतात न्ही तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हटलें। थोडेशे आसा, घेतलेलेच पयलीं आमी 50 बिबे, 300 रुपयांक 100 सांगतले आमी, जस्ट बेस्टे आमकां खावपाक न्ही अशें म्हणून 150 रुपयाचे हांवें 50 घेतले। बट लंच बी केल्लें न्ही आमी त्या दिसा, सो पोट फूल आशिल्लें, खावप काय जालेंच ना। हांगा हाडून दोगांनी थोडे खाल्ले, तर ते उरल्या, तर म्हटलें चल आयज करुया। मागीर ते पिड्यार जातले न्ही फ्रिजान दवरून, अशें म्हणून आतां हांवें काडून उदकांत फुगोवंक घातले, सोलूक जाय ते आतां। आनी तुमच्या वांगडा बी म्हटलें चल रेसिपी शेअर करया, करतात न्ही अशें म्हणून। तर मशीन आशिल्लें लावपाचें आयज, तर मशीन बी लावन घेतलें सकाळीच, कपडे बी घालून येयले हांव वयर, तुमच्या खातीर थोडोसो क्लिप शूट केला। तर आयज न्ही मशीन लायिल्लें हांवें, म्हटल्यार रातीच मशीन लावन दवरलें, सकाळ फुडें मागीर टायम जाता न्ही अशें म्हणून, ह्या दिसा दमटी बीन कपडे बी बेगीन सुकनात, लेट घातले जाल्यार न्हू मागीर मातशे जिन्स बीन आहा ते ओल्योच उरता आनी खूब टायम घातलो की ना धुल्ल बी बसता, अशें म्हणून रातीच मशीन लावन दवरलेलें, तर सकाळ फुडें घालून येयलें हांव। चलात तर चड टायम वेस्ट करिनासतना या किचनार आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया। जस्ट शावर घेवन येयला आनी केस बी ओले आसा, गरमी बी जाता केस मानेर सुटली, तर पटपटीत केस पयलीं वयर बांदून घेता आनी या किचनान तुमकां दाखयता आयची रेसिपी। बिब्याचे तोंडाक करपा खातीर न्ही हांवें हांगासर थोडेशें सामान घेतलां। तर मेनली न्ही आमकां लागतले ते बिबे। आतां बिब्याचे तोंडाक म्हणल्यार बिबे कंपल्सरी आसतले, तर हे न्ही पयर हांवें हांगच्यान मडगांवच्यान हाडलेले पळय न्ही ते बिबे, सो तुमी त्या दिसा पळयल्लेच न्ही हांवें घेतलेले ते बिबे न्ही हांवें हांगासर सोलून घेतल्या। आनी जर तर तुमचे बिबे सोलनात न्ही अशें करून तांकां साले ज्यो आसा पळय त्यो उरता येयना अशें दिसता न्ही, मातशें न्ही एक 10-15 मिनटां उदकान घालून दवरपाचें आनी अशें करून त्यो मागीर न्ही इजिली साले ज्यो आसा पळय न्हू त्यो येतात। शिजोवपाची बी गरज ना, थोडी गरम उदकान घालून शिजयतात, तर शिजोवपाची गरज ना, डायरेक्ट अशें करून उदकान घातलें न्ही एक 5 मिनटां खातीर, 5 ते 10 मिनटां खातीर न्हू ऑटोमॅटीक येतात। तर हे हांवें हांगासर बिबे घेतले आनी ते न्हू अशें करून अशें आसता न्ही फूल बिबे ते हांवें मोदल्यान कुडके करून घेतले, ओपन करून घेतल्या। आनी आतां सगळ्यात पयलीं न्ही आमकां
सोय कानो आणि ग्रीन चिली जी आसा पळय न्हू ती तेलान भाजून घेवपाक जाय, जशी नॉर्मली आमी सोय भाजून रोस करता पळय न्हू त्या टायप. तर हांवें हांगासर अर्दे वळ्याची सोय घेतल्या, एक बारीक असो कानो घेतला, सामको बारीक न्ही, मातसो मिडियम असो कानो घेतला उबो शिनून, आनी 2 हांवें हांगासर ग्रीन चिली घेतल्या. तर हे न्ही आमकां आतां तेलान घालून मातशें भाजून घेवपाक जाय. आनी मागीर शिजोवपाच्या टायमार आमकां लागतलो तो कानो बारीक कट केल्लो, म्हळ्यार फायनली चॉप केल्लो असो कानो बारीक असो, मिडियम ना हो कानो न्ही, सामको बारीक बारीक कानो घेतला हांवें. तर हो बारीक कानो, एक बारीक अशें टमाट, नेक्स्ट आमकां जाय म्हणटा तें वयल्यान गार्निशिंगाक मागीर कोथमीर. आनी तशीच न्ही कानो, हो बारीक कानो तेन्ना हांव तळसुपाक घालतलें पळय तेन्ना हांव यूज करतलें ती म्हाजी ग्रीन पेस्ट, ती यूज करतलें. मागीर दाखयता तुमकां कशें कितें तें. आनी हे न्ही पयलीं आतां आमी तळसून घेवया, म्हटल्यार सोय कानो आनी ग्रीन चिली जी आसा पळय ती भाजून घेवया. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांवें हांगासर लोकणें जें आसा पळय न्हू तें तापोवन घेतलां. आतां हांव हितून थोडेशें तेल घालून घेता. तेल तापलें की ना सगळ्यात पयलीं हांव हितून घालता कानो. तर हो मिडियम सायजाचो कानो जो हांवें उबो कट करून घेतला तो आमी तेलान न्ही मातसो आतां भाजून घेवया. कानो न्ही म्हाजो हांगासर बरो भाजून जाल्लो आसा, तुमी हांगा पळोवपाक शकता. कलर पळयात, मातसो पिंकीश ब्रावन असो जाल्लो आहा. तर आतां न्ही हांव हितून सगळ्यात पयलीं ग्रीन चिली घालता. ह्यो हांवें हांगासर 2 ग्रीन चिली घेतल्या, मोदल्यान न्ही कट करून हितून घालून घेतला. ग्रीन चिली घालून मातशें मिक्स केलें की ना आतां आमी हितून घालून घेवया सोय. सोय जी आसा पळय न्हू ती आमी हितून आतां बरी मिक्स करून बरी भाजून घेवपाक जाय. कानो सोय आनी हरवी मिरसांग जी आसा पळय न्हू ती हितून आमी बरी फ्राय करून घेवया, म्हटल्यार तळसून घेवया. तर एक 5 मिनटांनी ही कंटिन्युअस अशी स्टर करीत आमी भाजून घेवपाची. एक 5 मिनटांनी हांवें सोय जी आसा पळय न्हू ती हितून बरी भाजून घेतल्या. आतां न्ही आमी हितून घालून घेवया अर्धो चमचो हळदीचो पावडर आनी 1.5 चमचो न्ही हांव हांगासर गरम मसालो जो आसा पळय न्हू तो घालता, तो होममेड गरम मसाला. सो हे बीन हितून न्ही आतां बरें भाजून घेवया. गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती सामकी लो दवरपाक जाय, नाल्यार मसालो जो आसा पळय न्ही तो जळपाक लागतलो. तुमी न्ही मसालो आतां भाजता आसतना सये वांगडा बी घातल्यार जाता, नाल्यार डायरेक्ट ग्रायंड करपाक बी घातल्यार जाता. सो हितून घालून भाजपाकच जाय अशें कंपल्सरी ना, बट असं मातसो भाजून घेतल्यार बरें जाता अशें म्हणून हांवें घातलां हितून. समटायम्स न्ही हांव डायरेक्ट मिक्सरान घालून बी वाडटा. तर हो भाजून जाल्लो आसा. आतां गॅस जो आसा पळय न्हू तो बंद करता आनी ही सोय जी आसा पळय न्हू ती एक 10 मिनटां अशीच दवरुया थंड जावपा खातीर. आतां सामकी गरम आसा न्ही ती, मातशी थंड जावनी. थंड जाली की ना थोडेशें उदक घालून आमकां न्ही ही दाट तशी वाटून घेवपाक जाय. एकदम फायन पेस्ट करप तेजी, सामकी बारीक न्ही वाटून घेवप, बट उदक चड घालप ना, मातशी दाट दवरपाक जाय. लोकणें तापोवन घेवया की कांद्याची न्ही आमी आतां फोडणी घालून घेवया. सो हें हांवें हांगा 1 चमचेभर तेल घेतलां. तेल तापलें की ना आमी हितून घालून घेवया कानो, बारीक चॉप केल्लो कानो. कानो न्ही आमी हितून आतां एक 5 मिनटां बरो तळसून घेवया. कानो न्ही बरो गोल्डन ब्रावन जाय मेरेन आमी हितून हो तळसून घेवपाचो. हांगासर कानो जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो बरो भाजून जाल्लो आसा, बरो तळसला, तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. तर आतां हांव हितून घालून घेता 1 चमचेभर न्ही ही म्हाजी ग्रीन पेस्ट, चड न्ही 1 चमचोभर घेतला. एक मिनिट भरा खातीर न्ही पेस्ट जी आसा पळय न्हू ती आमी हितून मातशी फ्राय करून घेवया. आनी रोखडेच मागीर हितून हांव घालून घेता टमाटे हितून आमी मातशें मिक्स करून घेवया.
आता न्ही आमकां टमाट मातशें मोव जाया बसून हितून तळसून घेवपाक जाय. आणि जर तुमचे कडेन न्ही ही ग्रीन पेस्ट ना अवेलेबल जावं तुमकां करपाक टायम ना न्ही जाल्यार बी कांय प्रॉब्लम ना. तुमी आलें लसूण ग्रीन चिली आनी कोथमीर जी आसा पळय न्हू ती खलबत्त्यान मातशी कुटून घेवपाची. मातशी धाडन घेवन हितून घातल्यार बी जाता. टेस्ट जो आसा पळय न्हू बरो येता. धाडांक घेता पळय न्ही तेजो बी टेस्ट एकदम बरो येता. तर हे पळयात टमाट जे आसा पळय न्हू तें मोव जालां म्हाजें. मेल्ट जावपाक लागला. आता न्ही आमी हितून घालून घेवया वाटून घेतलेली मिरसांग जी सोय आमी वाटून घेतल्या पळय न्हू मसाला घालून ती घालून घेवया. तुमकां कितली दाट पातळ जाय पळय न्हू त्या प्रमाणे हितून तुमी उदक घालून घेवपाचें. सामकें पातळ करप ना उदक अशें मातशें दाटसर अशें दवरपाचें. आता शिजलें की ना आनी मातशें दाट जावन येतलें. तर हेका आमी आतां मातसो खतखतो येवपाक दिवया. हांगासर आमची सोय जी आसा पळय ती बरी शिजल्या. बरो खतखतो येवपाक लागला हेका. आता आमी हितून घालया मीठ चवी पुरतें. हांवें हांगासर मीठ घालून घेतलां. आता हांव हितून घालतां जे आमचे सामके मेन इन्ग्रेडियंट आहा पळय न्हू ते म्हटल्यारच बिबे. हे पळयात बिबे जे आसा पळय ते आमकां उदकान घालून दवरपाक जाय नाल्यार मातशें न्ही काळसट अशें पडटा ते. सो हांगासर हांव उदकांतल्यान काडून घेता बिबे. मातशें मिक्स करया आनी एक 5 मिनटांनी हे आमी मातशें शिजोवन घेवया. चड शिजोवपाचें ना, एक 5 मिनटां. ते तन्ने आसता न्ही सो ते रोखडे शिजता. मातशें एक 5 मिनटां हांव आतां शिजोवन घेता. तर हे पळयात 5 मिनटांनी हांवें बिबे जे आसा पळय ते हितून शिजोवन घेतल्या. गॅसाची फ्लेम मातशी बारीक करता आनी हे पळयात बिबे जे आसा पळय आमचे ते बरे शिजल्यात. ओल्यो काजूय बी म्हणटा हांकां थोडे कडेन, आमी बी बिबे म्हणटात. तर हे बरे शिजल्या. आता न्ही हांव हेका वयल्यान कोरिएंडर घालून घेता. आनी तुमकां तर खबरच आसा म्हाका कोथमीर खूब लागता. कोथमीर आसली की ना म्हाका भरपूर लागता. तर तशीच आयजूय बी हांवें खुबशी आयजूय बीन हांवें खूब अशी कोथमीर घालून घेतल्या. मिक्स करया आनी हे न्ही आतां आमी धापून सायडीन काडून दवरूया. तर हे पळयात आमचे बिब्याचे तोंडाक जे आसा ते एकदम रेडी जाल्ले आसा. मस्त असो खमंग वास सुटला आनी आतां तेजो टेक्स्चर बी पळया मातसो चेंज जाला म्हळ्यार दाट जावन येयला ते. तर हेनी 1-2 मिनटां अशेंच धापून दवरया आनी मागीर खावन पळोवया की कशें जालां तें. गॅस बंद करता. तर हे पळयात तुमी हांगासर पळोवपाक शकता सामके रुचीक अशें न्ही बिब्याचे तोंडाक जे आसा पळय न्हू रेडी जाल्ले आसा हांगासर. आनी हांवें जस्ट न्ही एक स्पून हांगासर ट्राय केल्लो तर म्हाज्या जिबेरूच उरलें सामकें. इतलें बरें टेस्टी आनी यम्मी अशें जालां. आतां तुमी म्हणटली हय तुवें केलां म्हणटकीर तूं म्हणटलेंच बरें जालां म्हणून. तर अशें ना, हांव तुमकां एवरी टायम सांगता पळय हांवेंच टेस्ट करून हांवेंच तेजो रिव्यू दिवप हें सारकें न्ही. बट जस्ट टेस्ट केल्लो म्हाका खरेंच तुमकां सांगता इतलें बरें लागलें जाणा. ताका लागून तुमकां फर्स्ट टायम हांवें सांगलां की बरें जालां म्हणून. तर तुमी एकदां ही रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती ट्राय करात आनी मागीर सांगात की कशें जालां तें. आतां हो आयलो की ना मागीर हेका बीन टेस्ट करून मागीर तुमकां सांगपाक लायता की कशें जालां तें. तर कशी दिसली तुमकां आयची रेसिपी? आवडली न्ही? हांव तर अशेंच करता इन ए इजी वे, शॉर्टकट अशें जाता. चड लांब असो प्रोसेस घेवन बसना, इजी वेन अशें करून मोकळें जाता. तर खूब तेंपान अशें न्ही बिब्याच्या तोंडाक केलां. पयलीं लग्ना पयलीं केन्ना तरी खाल्लें, लग्न जावन खालेंच ना. आनी हो तर म्हणटालो की ना आपूण फर्स्ट टायम ट्राय करतलो म्हणून. अशें कितें रॉ म्हळ्यार अशें जितें हो खातालो बट अशें करून शिजोवन तेजे धबधबीत एंड ऑल करून फर्स्ट टायम खाता खंय तो. तर आयची ही अशी रेसिपी आशिल्ली आनी बाकीचें जें जेवण आसा पण तें म्हाजें तयार जाता. हांगासर रांदपाक लागला हांव. तर तें सगळें करून घेता. एकदम सामकी गरमी जावपाक लागला. तर हें सगळें करून घेता किचनांतल्यान मातशें पयलीं भायर सरता आनी मागीर मेळटा तुमकां सगळ्यांक. सारकी न्ही एक्झॅक्टली जाल्या 2 आनी हांव केन्ना सावन
वेट करून 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 आता आयला पण किती रे 2 झाली गेट ती सदाचीच नाही येत ना वयत ना सो किती घेऊन बी येयला मरे आतंकवादी तर भायर न्ही आयज मातशें वत सुटला कालच्यान न्ही सामकी दमटी आशिल्ली इवन सकाळी सुद्दां सामकी दमटी आशिल्ली पावस पडटा पडटा कसो दिसतालो तर आतां मातशें वत आयलां कितें घेवन आयलां थँक्यू आनी हो डेली वताक 2 टायम वयता बायक घेवन कसो भोंवता म्हण होच जाणा म्हाज्यान घरांतल्यान भायर येवन वताक पळोवपाक जायना आनी हो 2 टायम भोंवता हांगसर टायर्ड जावन येता बाबडो आतां हो आयलो न्ही जेवन घेता रांदून बी जालें म्हाजें जेवण आनी हांव दोगांय तुजी वाट पळयतालीं आमी चला तर जेवन बी घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां गुड इवनिंग सांजची न्ही 6 जाली आतां आनी असली गरमी जाता तुमकां बी जाता गरमी का म्हाकाच जाता फकत खूब गरमी जाता आतां जस्ट न्ही एक अर्दवर मायज हांव भायर रावून येयलां म्हणल्यार घरान कितलो फॅन लाय कुलर लाय कितें लाय गरमी ही जाताच आनी एसी लावन जर रुमाक बसले न्ही भायर कोण येता वयता तें कळना कोणी घरान आसा हो बी बसलेलो आसा जाल्यार ओके जाता रुमान बसपाक नाजाल्यार भितर एसी लावन बसले दारां बिरां बंद करून भायर कोण येता आनी वयता म्हणून बी कळना मागीर थोडी जाणां अशें म्हणटा ना आमी तुमगेर येयल्ली दार बंद आशिल्लें कोण ना म्हण आमी रिटर्न गेली अशें म्हणटा म्हणून भितर न्ही हांव एवॉयड करता कोण ना तेन्ना एसी बी लावन बसपाक जस्ट आतांच भायर उबे आशिल्ले ती नेबर आशिल्ली तेचे फुड्यान उबे रावल्ले ती बी म्हणटाली अशी जायना आपल्यान सगळे घामोळे येयला म्हणून खरेंच जायना गरमेन कसली गरमी पडटा न्ही ह्या दिसांनी मुवींग बॅक टू ब्लॉग तर म्हाका न्ही कमेंट आयिल्लो नीता गोसावी आय थिंक हय नीता गोसावी हेजो म्हाका कमेंट आयिल्लो लास्ट टू लास्ट ब्लॉग तुम्ही पळयला आसतलो जो मुर्ती स्थापनाचो 2nd डे जो आसा पळय तो हांवें व्हिडिओ जो शेअर केल्लो पळय न्हू तितून हांव साडी न्हेशिल्लें इफ तुमकां याद जाता जाल्यार ब्लॅक कलरची क्रॅप कपड्याची न्ही हांव साडी न्हेशिल्लें क्रॅप साडी तर तेजे न्ही हांवें ब्लॅक कलरचो ब्लावज जो आसा पळय न्हू तो मॅच केला तर तेका न्ही तो म्हाजो ब्लावज आवडलो थंय ते म्हाका कमेंट करून सांगपाक लागले की तुजो जो ब्लावजाचो पॅटर्न आसा पळय न्हू तो दाखय म्हणून बट माझ्या ब्लाउजाक न्ही पॅटर्न कांयच ना तेका बी हांवें कमेंट करून सांगला की ब्लाउज जो आसा पळय तो म्हाजो सिंपल ब्लाउज आसा पॅटर्न ना अशें म्हणटा डिझायन बी कांय ना जस्ट न्ही बॅक असो रावंड नेक आनी फ्रंट जो आसा पळय न्हू तो बी असो रावंड नेक सेफ्टी पिन लायल्या हांवें हांगासर ती एकदां लायली न्ही तशीच दवरता तो म्हाका लूज जालो की ना मागीर हांव सेफ्टी पिन लावन टायट करता मातसो म्हाका लूज जातालो ब्लाउज तर तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता ब्लाउज जो आसा पळय ताका कांयच पॅटर्न ना फुडल्यान बी असो रावंड नेक आसा आनी फाटल्यान बी सिंपल असो रावंड नेक आसा फक्त इतलेच की कपडो जो आसा पळय न्ही हो तो लेसीचो कपडो हो ब्लॅक कलर लेस घेवन न्ही हांवें हो ब्लाउज स्टिच केला आनी जस्ट पॅटर्न म्हटल्यार कितें केलां जाणा हांवें स्लीव्स जे आसा पळय न्हू हे ते स्लीव्साक न्ही हांवें हांगासर हे करूं ना लायनींग धरूं ना जस्ट सिंपल जस्ट न्ही अशें ओपन स्लीव्स दवरल्या फक्त लेसीचोच कपडो लायनींगाचो कपडो धरूं ना आनी लायनींग जे घातला पळय न्ही हांवें हे ब्लाउजाक ते सॅटीनचे घातला ब्लॅक सॅटीनचो कपडो घातला सो कॉटन बी घातलो न्ही तो सिंपल असो ब्लाउज दिसता आनी असो सॅटीनचो कपडो घातलो न्ही ताका मातशी एक शायन येता आनी एक मातसो रॉयल लूक टायप दिसता सो ताका लागून न्ही हांवें सॅटीनचो कपडो घातला लायनींगा खातीर आनी स्लीव्स जे आसा पळय ते अशे ओपन लायनींग धरूं ना ताका आनी मेन थिंग म्हणल्यार कितें खबर आसा हे जे आसा पळय न्हू स्लीव्साची एंड जी आसा पळय न्ही ताका न्ही हांवें हांगासर ही लेस लायल्या लेस म्हणटात कांय लोक रेन म्हणटात तर ती लावन घेतल्या हांवें हांगासर सेम म्हटल्यार हांगा फ्लावराचो कपडो आसा न्ही लेसीचो सेम तशीच न्ही ही हांवें हांगासर हातीच्या दोनी हातीक एंडाक न्ही अशी ह्या प्रमाणे लेस लायल्या आनी बॅक नेक जो आसा पळय न्हू ताका न्ही सकल लायल्या अशें हे पळय अशी ह्या रितीन अशी सकल बी लेस लावन घेतल्या आतां तुमी म्हणटले हांवें लायल्या हांव म्हणटा न्ही हांवें स्टिच केला का म्हणून ब्लाउज ना हांवें स्टिच करूं ना टेलरा कडल्यान स्टिच करून घेतला सो ताका हांवें ती ही लेस दिल्ली
आणि माशिनी ही लेस लावून घेतल्या सकल, मातसो एक वेगळो लूक येता न्ही हेकाच लागून. आणि जर तर कोणी तुम्ही माझ्या पयलीसान व्हिडिओ पळयता, जे कोण म्हाका पयलीसान साडी न्हेसोवन बी पळयला न्हू, तांकां खूब जाणांक खबर आसतलें म्हाज्या मोस्ट ऑफ दी साडयो आसा पळय न्हू, चडश्यो साडयांक जो ब्लावज हांवें स्टिच करता पळय ताका पॅटर्न डिझायन कांयच ना, अशें सिंपल ब्लावज आसा. म्हटल्यार इतले स्लीव्स आनीक फाटल्यान राउंड नेक, फुडल्यान राउंड नेक. म्हाजे चडशे ब्लावज न्ही अशेंच, हांव अशें सिंपल शिवून घेता, म्हाका सिंपलूच आवडटा ब्लावज. ते लेसी बी लायता पळय न्हू अश्यो ह्या प्रमाणे गोल्डन बी लायता, जो कलरींग लायता, म्हाका कश्योच आवडना त्यो. जावं ते पॅच वर्क करतात एंड ऑल, आरी वर्क सुद्दां म्हाका लायक जायना, ते खूब गजगज अशें दिसता. म्हाका सिंपल अशे ब्लावज आवडटा. आतां जर केन्नाय पॅटर्न बी केलो न्ही जाल्यार हांव कितें करता, आमी जो राउंड नेक मारता पळय न्हू तेच्या जाग्यार हांव कितें असो डिझायन वी नेक जावं बॅकलेस तसो मारपा लायता. बट हे ना, ते पॅच वर्क जावं ते हे धरून तसले म्हाका डिझायनी केन्नाच आवडना ब्लावजाक. सो हांव ताका लागून तशे डिझायनाचे ब्लावज न्ही केन्नाच शिवना. अशेंच म्हाजे चडशे ब्लावज न्ही अशे सिंपल राउंड नेकाचेच आसता. आणि हो जो ब्लावज आसा पळय न्ही तो हांवें आतां शिवना, लग्नाच्या पयलीं शिवल्लो. जेन्ना म्हाजें वेडिंग फिक्स जाल्लें पळय न्हू तेन्ना हांवें न्ही हो ब्लॅक कलरचो ब्लावज शिवून घेतलेलो. म्हणल्यार अश्यो खुबश्यो ज्यो सिंपल साडीज आसता पळय न्ही, सिंपल इन सेन्स ज्यो आमी डेली युजाक न्हेसपाक शकता, जॉर्जट साडयो एंड ऑल, ज्यो प्रिंटेड साडीज बी येता पळय न्हू तेंच्यांनी अशे सिंपल ब्लावज बरे दिसता न्ही, अशें म्हणून हांवें हो शिवल्लो लेसीचो. तर लेसीचे न्ही म्हाजे कडेन 2 ब्लावज आसा ब्लॅकच कलर. तर दोनीनी वेगळे वेगळे पॅटर्नान आसा. एक ब्लावज आसा पळय न्ही ब्लॅक कलरचो तो हांवें घरा दवरला, म्हणल्यार केन्ना घरा कडेन गेल्यार आनी जर साडी बी न्हेसपाक पडली न्हू जाल्यार तो ब्लावज घालून हांव साडी न्हेसता. म्हळ्यार ब्लॅक कलर ब्लावजाचे खंयची साडी वयता न्ही अशें म्हणून माली एक साडी न्हेसता मागीर, सो ताका लागून तो थंय आसा. कसो खबर आसा, एकूच न्ही हांवें हो कपडो घेतलेलो लेसीचो, हो ब्लॅक कलरचो कपडो घेतलेलो आनी तेजेर न्ही हांवें कितें केलें, हेका न्ही सॅटीनचें लायनींग धरून फूल हो लेसीचो कपडो आनी हेका सॅटीनचें लायनींग धरून ब्लावज शिवला. आणि तो जो ब्लावज आसा पळय न्हू तो फुल सॅटीनचोच ब्लावज ब्लॅक कलरचो, ताका कॉटन लायनींग घालून फुल सॅटीनचोच ब्लावज शिवला. आनी तेजे स्लीव्स जे आसा पळय न्हू ते लेसीचे शिवल्या, पफ स्लीव्स शिवला. म्हळ्यार स्लीव्स जे आसा पळय ते मातशे शॉर्ट दवरल्या आनी पफ स्लीव्स दवरल्या. आनी जो लेसीचो कपडो हेका हांवें फुल ब्लावजाक यूज केला पळय तो फक्त स्लीव्साक यूज केला. आनी ब्लावज जो आसा पळय आर्म जे ब्लावजाचे ते सॅटीनचे, अशें करून हांवें तो शिवला. तर ते हे दोन्ही ब्लावज जे आसा पळय ते हांवें लग्ना कडेन शिवले, दोन्ही राउंड नेक, बॅक आनी फ्रंट दोन्ही राउंड नेकाचे. ते अशें करून मागीर केन्ना कितें सिंपल साडयांचेर बी बरें दिसता न्ही, तर हो ब्लावज खूब साडयांचेर म्हाजो यूज जाता. ताका लागून हो हांगा आसा आनी तो थंय आसा. केन्ना घरा गेले की तो ब्लावज घालून माली खंयची एक साडी न्हेसता. इफ सपोज एमर्जन्सी वचपा पडलें जाल्यार हांव हांगच्यान घेवन वतात न्ही कितें फंक्शन्स बी आसा जाल्यार. चला तर म्हाका कमेंट आयिल्लो ताका लागून हांव हो ब्लावज घेवन आयले. ताका हांवें थंय कमेंट केला की ना डिझायन ना म्हणून, बट एकदां दाखयल्यार ताका बी समजता न्ही अशें म्हणून. तर आयची जी म्हाजी रेसिपी आशिल्ली बिब्याच्या तोंडाक ती तुमकां आवडली का ना आवडली ती कमेंट करून सांगात. आनी तुमी एकदां ट्राय बी करात जशी हांवें तुमकां रेसिपी दाखयल्या पळय त्या प्रमाणे. आनी बरी जाली ती रेसिपी तुमकां आवडली, तुमच्या फॅमिलीक आवडली काय ना ते बी कमेंट करून सांगात. आयज न्ही म्हाका सकाळीच एक कमेंट आयला की नांव सांगता तुमकां पयलीं हां कोणें कमेंट केला तो ऐश्वर्या गांवस म्हणून. हय ऐश्वर्या गांवस हाणें कमेंट केला की ताणें म्हाजी बिरयानी रेसिपी जी आसा पळय न्ही रेशादो बिरयानी रेसिपी ती ट्राय केल्ली आनी ताका ती रेसिपी जी आसा पळय ती आवडली, बिरयानी जी आसा पळय ती ताका आवडली अशें म्हणून ताणें कमेंट केला. तर थँक्यू सो मच, तुमी म्हाजी रेसिपी ट्राय केली आनी तुका आवडली म्हणून ती. तर तुम्ही बी अशीच म्हाजी रेसिपी ट्राय करात आनी कमेंट करून सांगात की कशी जाल्या ती. सदांच आमी ज्या भशेन करता पळय त्या भशेन आमी डेलीच करून खाता. एकदां तुमी म्हाज्या भशेन ट्राय करून पळयात फॉर अ चेंज अशें म्हणून, आनी मागीर सांगात की बरी जाली का ना जाली ती. चलात तर आयचो हो बारीकसो व्हिडिओ विथ रेसिपी हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन तुम्ही माझे व्हिडिओ असेच पळयत रावात. जर तर तुम्ही माझ्या चॅनलाचे नवे आसा, चॅनल जर अजून सबस्क्राईब करून न्ही जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करात आणि सायडीन जो बेल आयकन आसा पळय तो बी हिट करपाक विसर नाका, सो दॅट तुमकां न्ही माझे एवरी नोटिफिकेशन मेळटले की हांव केन्ना व्हिडिओज शॉर्ट्स अपलोड करता ते. चला तर फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन बाय बाय, टेक केअर.